आमच्या शाळेन खूप भिकून पडटा आणि आमकां येतना शाळेन भितूर सरतना खूप भिकून पडटा. भिकून एकदा माझ्या कानान गेलो. आमच्या शाळेन खूप भिकून पडटा आणि आमकां डायरेक्ट चावता. आमच्या बॅगान भिकून बी पडटा. टिफिनान खातकीर त्रास बी जाता. आमकां सारके बसपाकूय मेळना. च्या बॅगांनी बी वयता, कॉलरांनी भितर वयता. भुरग्यांबरोबर तांच्या पालकांचे हाल. दीस रात भुरग्यांचो हुस्को. स्कूल सुरू जातकीर ते काळे बिटस भिकून कशे पडटा, ताका लागून भुरग्यांच्या बॅगान ते बिटस इतले सेन्सिटीव आसा की ते आंगा वयल्यान चल्लले सुद्दां कळना. ते भुरग्यांच्या बॅगा वयल्यान युनिफॉर्मा वयल्यान आंगार पडटा, कानान बी सुद्दां वता. त्या भुरग्यांक टिफीन खातना सुद्दां खूब त्रास जाता. तेचे टिफीन धापून एक पीस बुडोवप आनी खावप अशी परिस्थिती जाता. ते इल्ले दिसा सांगता मम्मा भिकूण आसा कितें करपाचें, आमकां भिकूण चावता, म्हाका भंय दिसता, हांव शाळेन वचना. हे एक रिजन आसता. शाळेन म्हणजे पयलीं मातशे भुरग्यांक हें आसतात पूण तितून ते बी रिजन आसता. प्रकार मिडियाच्या कानार पावलो आणि मीडिया रिपोर्ट येता म्हूण कळटनाच हालचाली सुरू. थंयचो आमदार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताच्या मनशांक धाडून पळोवणी केली. फुडल्या 2 म्हयन्या भितर शाळेक नवे छप्पर घालून दिवपाचे नव्या मुख्यमंत्र्याचे उतर. सध्या भुरग्यांक मोतीचंद काणेकाराच्या घरात शिफ्ट केल्यात. प्रुडंट मिडियान हांगा येवन आवाज उठोवन धरलो, त्याच्या कारणान आमी थँक्स म्हणटा प्रुडंट मिडियाचे. तसेच मुख्यमंत्री, तसेच डिपार्टमेंट आसा एज्युकेशन, तांकां आमी थँक्स म्हणटा की विथइन 24 hours तेंच्यांनी आमच्या भुरग्यांक जे शिक्षणाक त्रास जाताले ते हे केले, सॉल्व केले. कित्याक हांगासर सध्या पावसाचे दीस आसा, आमी फक्त एडजस्टमेंट केला. हे स्कूल न्हू, त्या खातीर बेगीन आमी डिपार्टमेंटा कडेन मागता की विथइन 1 म्हयन्यान त्या भितर ते जावपाक जाय. मागीर एडियान येवन पळयलें जाल्यार शाळेन खरेंच भिकूण काय कोण ते भोंगे काय कोण ते आसा आनी ते बरे न्ही. तेन्ना पयल्यान पयलीं सीएमान तांकां ऑर्डर दिली की स्कूल शिफ्टिंग जावंक जाय आनी तेजें आमी रुफिंगाचें काम हातीन घेता. खबर आसतना सरकार नजर घालिना काय दर खेपे मिडियान हालोवन जागे करचे पडटात. हो रिपोर्ट पळयतल्यान अर्थ काडचो. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.